तुका सोम्या हर एक दिबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सवे असलो देव कोण तुझे निपो मुनशा कुडगे आयलो पाताक मातेक सांडून मुनी जाऊन जियेलो रूपी मनशाक तुवें सांगा तुजो उच्चार सदा स्थिरो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या दिबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या इमान्या जेवना मोगा मांदा मेंदिलो सेवे जीवी सरो पायशी सांचे दुले उडो वाईन मास्रगत तुझी कुडीन बदलो मुझा उडा सकरा करून सोम्या तुवें शिसा कादेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या Obrigado, tuka sumia Jesus. Obrigado, tuka sumia Jesus. Oglap tuka sumia Jesus. Oglap tuka sumia Jesus. Mahima tuka sumia Jesus. Mahima tuka sumia Jesus. Vandan tuka sumia Jesus. Vandan tuka sumia Jesus. Hallelujah. 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 कीर्तन 146 वाक्य 1, 2 आणि 3. हालेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
म्हजे जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. किर्तनांतल्या ही उतरां तराण दितेल्या देवाची स्तुती. हें किर्तन आमकां हर एकल्यांक देवाची स्तुती करच्याक म्हणजे सगळी कूड आनी आत्म ताची महिमा गावच्याक आपोवण दिता. आज ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावंक आयल्या. सोमी आमचे मुखार आसा आनी आमचे सोवें आसा आनी ताका आमी ताचे वयर आमची दिश्ट आमी घालता आसतना म्हजो आत्म म्हजी कूड ताची स्तुती करच्याक आनी विशेश मापान म्हजी जीणभर हांवें सोमयाची स्तुती करच्याक म्हाका आपोवण आसा. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो, हो थोडो वेळ सोम्या सांगाता करसूंच्याक आमी आयल्या. एक घडीभर मौन रावन देवान केल्ल्या सकट बरेपणाचो उडास आमी काडया. आज ताणें आमकां हर एकल्यांक ताच्या पांयां तळा येवंक फरमायलां आनी आमकां ताणें फोव केलां. ताका आमी अर्गां दिवया. सोमेची स्तुती करूंक दीस आनी रात आमी हर एकली फावो आनी ताची स्तुती आमच्या जिविताक आनंदाची जातली. देखून एक घडीभर मौन रावन कित्या खातीर सोम्यान म्हाका हांगासर हाडलां, कित्या खातीर हांव ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसा आनी कितें चक्कड बरेपण देवान म्हाका फोव केलां तसो उडास आमी काडया. करून बसात. मुगाळ बाबा भयणीनो, निमाणी 5 किर्तनाच्या पुस्तकांतली आनी ही 5 किर्तनां हालेलुया म्हणल्यार त्या शब्दा मरिफात आराम जातात. किर्तन 146, 147, 148 and 49 and 50 ही 5 किर्तनाच्या पुस्तकांतली निमाणी किर्तनां. आनी 5 किर्तनां तुमी जर काण वाचली जाल्यार ही स्तुती गीत, देवाची स्तुती वाखाणणीची किर्तनां म्हणटा ताका. आनी 5 किर्तनां हालेलुया म्हणल्यार शब्दा मरिफात आराम जातात. आनी किर्तन 146 हालेलुया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. 147 हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा. 148 हालेलुया सर्गर्तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. 149 हालेलुया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. लास्ट किर्तन 150 हालेलुया सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा. आनी ह्या सकड किर्तनांत असो एक कॉमन वर्ड जावन आसा हालेलुया आनी स्तुती. म्हणजे देवाक आमी जिविताच्या हर एका घडये अर्गां दिवंक फावो. हें आराधन करता आसतना सोम्याचें हजारपण आमी वळखून घेवचें आनी ताची स्तुती करची. आतां देवाक आमची स्तुती ताका गरज ना, कित्याक आमी किरकोळ. कित्या खातीर आमी ताची स्तुती करची म्हणल्यार आमी आमकांच बेसांव आनी आशिर्वादां मागोवन घेवची. ज्या मापान देवाची स्तुती करता हांव तितल्या मापान देव म्हाका आनी तुका आशिर्वादान भरता, कृपेन भरता. देखून ताणें केल्ल्या उपकारांक हांवें अर्गां दिवचें एक विधान जावन आसा स्तुती, आराधन. देखून आमी गावया गीत, हें स्तुतेचें गीत महिमेच्या देवाक काकुळतेच्या सागोराक संतोशान आमी नावाडया. भजन ताचें करुया, किर्तन ताचें गावया, आनंदान ताका हरसिया. आनी हें किर्तन आमी गायता आसतना मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या किर्तनाच्या उतरां बराबर सोम्यान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो उडास आमी काडया आनी ताका आमी स्तुती गावया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा
संतोषान आम्ही नावडूया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताचे करूया, कीर्तन ताचे गाऊया. आनंदात ताका हर्षिया, आनंदात ताका हर्षिया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. सोपी संसार देवान रचलो, मनशा पुरतो केलो. सोपी संसार देवान रचलो, मनशा पुरतो केलो. ताका परलो मोगान सांगाती केलो. ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. दैविक सक्तीन मनशाक भरलो, दिवून सन्माय ताका. दैविक सक्तीन मनशाक भरलो, दिवून सन्माय ताका. पवित्रगा राजांक ताच्या केलो ताका वारिस्तान. राजा ताच्या केलो ताका वारिस्तान. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडूया. Alleluia, 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 देवाची स्तुती आम्ही केली. उभी राहूया. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. मार्कस सुवांजेल अध्याय 14 वाक्य 32 तावन 36 पर्यंत. सर्वेस पर तुमची सुबह असो.
प्रयास आणि ते गेसेमनी नावाच्या एका मळ्याक येवन पावले आणि थंय आपल्या शिश्य सांगता तो सांगी लागलो, हांव मागणें करी जय म्हूण करी सर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक पावलो आनी तांकां तो सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरतशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण केरा. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणेर सरपडलो आनी 7 दीस जाल्यार ही कश्टांची घडी आपणा वयली उतरूं वचो म्हूण मागी लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट तो निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगा तुका जाय तशें जावं. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आतां तुमी आयकल्लें वाचाप गेसेमनी मळ्यांत जेजून केल्लें तें मागणें. आपणाच्या बापा लागीं तो कतिश्ट दुखेस्त जावन तो मागता. ताका कळीत आसलें म्हाका हे कुर्साचें मरण मरोंक आसा, हांवें जरबनाचे मार खावंक आसात, खुर्सार हांवें 3 केळ्यार उंकळोंक आसा. हें सगळें ताका कळीत आसून तो बापा लागीं मागता, दुकान भरता आनी तो शिसांक सांगता, म्हाका मरताशें भोगता. म्हजें सांगाता बसून तुमी जागरण करा. जागरण म्हणजे तुमी जागे रावा आनी मागा म्हणून शिसांक ताणें सांगलेलें. आनी तुमकां कळीत आसा शिस थंयसर न्हिदोन पडलें हें घडीत. आज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच आपोवन दिता, म्हजें सांगाता राव आनी थोडो वेळ तूं म्हजें सांगाता जागरण कर म्हणलें तें आपोवणें आमकांय आसा. जशें जेजून आपणाच्या बापा लागीं मागलें गी, कित्याक ताका कळीत आसलें ताच्या बापान ताका धाडिल्लें आनी कश्ट संकश्ट आसतना म्हजो बाप म्हजें सांगाता आसा म्हूण. सोम्यांनी मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच उतर आमकां सांगलेलें आसा. हांव तुमकां आतां बरी सण वचना एक मजतदार तुमकां दितां, एका पाराक्लिताक हांव तुमकां पाठयता म्हूण सांगलेलें आसा. सोम्यान दिली ती बासवणी. आज ह्या बासवणे प्रकार आमी जियेता. प्रॉमीस जेजून दिल्लें आमकां प्रॉमीस, हांव तुमकां सोडून वचना. देखून ताणें पवित्र आत्म्या पाठयलो आनी तो आत्मा आमचे थंय सदांच जागो आसा. जागरण करूंक आमकां अवकाश दिता आनी ताचे कडेन मागोवंक आमकां आपोवण दिता. देखून हर एक आराधन मीस जावं दी मागणें सोम्या सांगाता आमी करचें तें जागरण. आमी ताचे सांगाता एक करसूंचो तो वेळ एवढा आसता बरा. थोडे फावटी आमी न्हिदोन पडता जावंक पुरो शिसां बरी. थोडे फावटी आमकां इल्लीशी जेम येता. थोडे फावटी आमकां इल्लीशी आळसाय जाता. थोडे फावटी मिसाक येवचें नाका म्हणून भोगता. थोडे फावटी इल्लीशी न्हीद आमकां अड्स जाता. हें मनशा सैमांत जावचें थोडे आटे विटे म्हणयेत. तरी पूण जर हांव सोम्या सांगाता आसान तर ताचे सांगाता हांव जागरण करता तर सोम्याक हांवें दिवचो एक सांगात. देखून ह्या आराधनांत मोगाळ भाव भयण सोम्या सांगाता आमी आसचें, ताका दिवचो एक सांगात. आनी हो सांगात पूण सदांच घट जाय. देखून मागणें एक संभाशण म्हणटात. प्रेयर इज वन कन्वर्सेशन, संभाशण. मागणें म्हणल्यार मागच्या मात्र न्ही देवा कडेन एक संभाशण, एक रिलेशनशीप, एक संबंध. मागणें म्हणल्यार एक उलोवणें देवा लागीं हांवें उलोवचें, तो संभाशण. मागणें म्हणल्यार म्हजो आनी ताचो एक संबंध. मागणें म्हणल्यार ताच्या सांगाता बसून करची जागरण, हाका मागणें म्हणटात. देखून तूं उलयनातल्यार, तूं आलतारी मुखार उगच बसल्यार, तुज्या तोंडांतल्यान उतरां सुटनातल्यार तुवें देवा कडेन तो दवरचो संबंद आसा पळय, तो ती जागरण. ताच्या सांगाता तें बसचें आसा पळय, वा ताच्या मुखार येवन रावचें आसा पळय, तेंच एक मागणें, तेंच मागणें. देखून सबार फावटी आमकां उतरां येना जावंक पुरो, सबार फावटी आमकां कालें मागचें म्हूण कळना जावंक पुरो, पूण आमी वगेच ताच्या मुखार उबे रावता. तेंच मोगाळ भाव भयणी एक मागणें, जागरण. जेजून शिसां सांगलें, म्हजें सांगाता जागरण करा म्हूण मात्र सांगलें ताणें.
ताणें दुसरें कांय तांकां सांगूंक ना. जेजूक तें निधन आसतना वगेस थंय बसो जें आसलें तितलें पुरो आसलें. हें मात्र गरजेचें. देखून मोगाळ भाव जेजू मुखार आमी आसत जाय, ताच्या सांगाता आमी आसत जाय. आनी म्हज्या काळजाची चिंतना तो ताका कळीत आसा. तूं सांगनातल्यारी तुका कितें जाय म्हणलें तें ताका कळीत आसा. देखून आमच्या हर एकल्यांच्या मागण्यान जावं म्हज्या घरच्या आल्तारी मुखार, जावं खंयसर इगर्जे मुखार वा इगर्जे मुखार पाशार जाता आसतना वा ग्रोट्ट्या मुखार जर हांव हात जोडून तेकेशें उबें रावतां, म्हजो संबंद आनीक घट जाता. देखून ह्या संबंदा खातीर देवा कडेन आमी मागया. सोम्या कडेन सदांच एक जावन जागरण करच्या खातीर ताची कृपा आमी मागया. आनी दिंबी घालया आनी आमचें समर्पण सोम्याक आमी करया. समर्पण आमच्या जिविताचें, समर्पण आमच्या कुटुंबाचें, समर्पण आमकां कोणें पळय मागोवंक सांगलां तें सक्कड मागण्याचें. आमकां कितें मागोवंक जाय त्या सक्कड मागण्याचें समर्पण ह्या गिता द्वारे आमी करया. आनी तसो सर्वेस्पर देव आमच्या मनांतली चिंतना ताका कळीत जातली. ताची खुशी कितें म्हण पाळूंक आमकां आदार जातलो. ह्या खातीर ह्या गिता द्वारे आमचें समर्पण आमी करया आनी कितें आमकां ताका भेटोवंक जाय तें आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. तुका तुसो धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. मुखार तुसो धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. तुका दिसता तुका भोगताना तुका दिसताना तुका भोगताना. एक सुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सोना हांव केदीस सोना. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पीडा तुका येताना कश्ट तुका भोगताना. पीडा तुका येताना कश्ट तुका भोगताना. निराश जावन परवसो संताना पातयेनी सुकोन सलवणी येताना केदीस सोना हांव केदीस सोना. येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा.
बसाय तू मोच्या पायांतळा. सोम्याच्या पायांतळा आमी आसा. कितें सुबें आमकां ना. म्हजी मागणी, म्हजी तेसावां, म्हज्यो गरजो, म्हज्या काळजाच्या अत्रेक सगळें सोम्याक कळीत आसा. सक्कड आमी समर्पण करया. आमच्या जिविताचो निराश, आमचें सूख आनी दूख, आमची पिडा शिडा, आमची तेसावां, आमचे आटे विटे, आमचें भुरगीं बाळां, आमचें कुटुंब सक्कड सोम्या मुखार दवरून ताका आमी भेटोवन दिवया. तुज्या कुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत जावं दी म्हूण सोम्या लागीं मागया. ताचे निर्मोणे, ताची खुशी चणा जावंक तसो आशिर्वाद आमी घेवया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया. पुर्विल्या त्या रुपा बोला नव्यो रिती आदाळ्या. सल्मोनवेच्या अस्कत्विस्या बावटाचे बोलतिव्या. जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान करसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता सामा सामी नावडटा. प्रार्थुया. Isumia Jesu Christa, ह्या वेळची सक्रामेंत काळ तुज्या कस्तून सोगडा सुवे आमकां सोडला. तुज्या सुरणेचो फळ सुद्दां सोमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां लेन फोव कर. जो जी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषा उल्हासा दिनवाची काळजा बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. त्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. उतर तुजे आयकूंक आशेता. जियेते पालचान करपा मागता. जिविताच्या उण्या जात्रेका सस्तेची विधी म्हूण परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. प्रत्येकान खंत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. या मिसाचें तेसांव ह्या बरी आसात. पोंपेमायक अर्गामी सिता संदीप आनी जास्मिन डिसोजा ह्या तेसांवा खातीर प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आमच्या संगता आसात मानादीक बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का फिरगजीचे विकार आनी तशेंच म्हजे खास दोस्त हांगासर आसात. आमच्या विकार बापा तर्फेन बाप हॅन्ड्री तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या हर एकल्याच्या तर्फेन हांव तांकां बरो येवकार मागतां.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. ख्रिस्त ते मोगाळ भवन आणि बहिणीनं या नव्यानाच्या दिसा सोम्याच्या पांयांतळ आमी जमल्या. ताच्या बलिदानान ताचें बलिदान भेटोवंक आनी विशेष मापान आशिर्वादां मागोवंक. सोमी आमच्या जिविताच्या हर एका मेटामेटांनी आमचें सोवें आसा. भिये नाका, हांव तुजें सोवें आसा. भिये नाकात म्हूण शिसांक ताणें दिल्ली ती जाप आनी शांत दर्यो थंयसर आसाशें केल्लो. म्हज्या जिविताचें वादळ, कश्ट, नश्ट, संकश्ट येता आसतना सोम्याक उलो मारतना सोम्याची जाप इतलीच, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी हेच बरवर्शाच्या आनी भावार्थाची जाप घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी फुडें सरया. एक घडीभर मौन रावया, दोळे आमच्या धांपया. केल्ल्यो सर्व सुखी उडास काडून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां आमी आयतींग करया. पातकी जिवीत वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया, हांव पातकीक सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो झगड्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या वस्तू घेवन सदां तुमकां मडये सगळ्या देवदूतां कडेन बघता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. भगेवून नित्यावकारी मरयेच्या विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय. ससनसो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जिये तरात वसलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो, ताका आमीच देखला. आमी परगड करतावी ह्या विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसा फुडें सरोंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. ह्या संवसारान क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेल्या कडेन भिरांत ना,
संपूर्ण मोग भे दवंडायता बे शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवाचें उतर हें श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडता सर राष्ट्रां. सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नितीवंत फैसलाचें देणें तुज्या राजाक पाटय. रायकुवार जावन नासलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूंक दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरों. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करावळीचे राजा सुंकाण येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणिको घेवन येतले. वय सर राजा ताचे मुखार सरपडतले. सर जनांगा ताची सेवा करतली. श्लोक. सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गतदार नसलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कतेचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आत्मवरत्यां बरी खबर प्रगट केल्या क्रिस्ता तुका साव महिमा. अख्ख्या संवसारान वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका साव महिमा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे एक सोबे हासून तुमच्या सोबे आसून मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 5,000 लोकांक जेजून दोशी करताच तांकां घरा धाडली. उपरांत शिसांक बेगीन माचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोवंक जेजून दाखय दिली. लोकांक दंड जाताच तो मागणी करूंक पूण दोंगरा गेलो. धरणीर काळोखान पडोवन जाताना माचवो मदें दर्यान पावुरलो. तो एकलो मात्र तडीर आशिल्लो. वारें विरोध वळतालें जाल्यान आपणाचे शिस ओलें खांड माचव्यो वचूंक कश्टताले ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशी आयलो. तोळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोवन विचार आशिल्लो. तो उदकाचेर चलतालो तें पळोवन तें कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते गाबारले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. आनी तो तांच्या माचव्यार चडतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकी चड विदमीत जाले, कित्याक उंड्याच्या आसाऱ्या विशांत आनीकी तांकां समजूंक नातिल्लें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक बे म्हणलें आसा की ना? मनशाक बे आसा न्ही. ताका थोडे फावटी ताका फोबिया म्हणटात. आतां हायड्रोफोबिया म्हणल्यार उदकाचें बें. थोड्यांक उदक पळयल्यार मस्त बें जाता. थोड्यांक हिमोफोबिया म्हणल्यार रगत पळयल्यार बें दिसता. थोड्यांक काळोख जाता आसतना बें सुरू जाता. थोड्यांक मोरणाचें बें. थोड्यांक आपणाची मोगाची म्हाका सांडून वेतात म्हणलें बें. बें मनशाच्या
हर एकल्या मनशाक विविध तरांचे बें आसा आनी थोडे फावटी असलें बियाची वातावरणां आमच्या जिवितांत आपटतना जावं अवचित मोर्न आमच्या जिणयेंत घडत आसतना आमच्या मोगाच्याचें वा पिडा शिडा आमच्या जिविताक येत आसतना वा आमी हाती धरलें काम पोंताक पावनातल्या वेळार आमी इल्लेशें भियेता कंगाल जाता आनी ह्या वेळार कोणें आमकां येवन बुजवणेचीं उतरां उलयत आसतना कन्सोलिंग वर्ड्स आमकां इल्लेशें खुशी जाता न्ही भियेनाका हांव आसा डोंट वरी एवरीथींग वील बी फायन चक्कड समज जातलें भियेनाका तुजी पिडा गूण जातली वा हांव तुज्या खातीर मागतां असलें बुजवणेचीं उतरां मनीस उलयता तुमी तुमच्या जिवितांत असलीं उतरां मस्तून तावन आयकल्यार जावंक पुरो वा असलीं बुजवणेचीं उतरां तुमी तुमच्या मोगाच्यांक तुमी दिल्यान जावंक पुरो भियेनाका हांव आसा वा चक्कड समज जातलें वा मोरणा वेळार आमी म्हणटा देवाची खुशी कितें आसा त्या खुशे प्रमाण आमी चलोवंक जाय असलीं सक्कडी उतरां मोगाळ भाव भयणीनो आज आयच्या शुभवर्तेन जेजू असलें ती एक बुजवणेचें उतर शिसांक दिता तो म्हणटा भियेनाकात हे शिस सक्कड भियान कंगाल जाल्लें कालचें वसाप तुमी पळयलें जाल्यार काल जेजून त्या सक्कड लोकांक उंड्या मस्ताचें जेवण दिल्लें घट्ट जेवले तांकां खुशी जाली पूण जेजूचो पावर तांकां समजूंक ना तांणी चिंतलें वय कांय एक मॅजीक करना आनी कांय दिलां कोण ना म्हूण तांणी चिंतले शिवाय जेजू कोण म्हणलें तांकां समजूंक जालें ना देखूनच मार्क शुभवर्तमान तो बरयता आयच्या शुभवार्तेंतलें निमाणें तें सेंटेन्स तुमी पळया उंड्याच्या आसारे विशयान तांकां आनीक समजूंक नातलें तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें तांकां समजूंक ना जेजूचो पावर जेजूची ती सकत ह्या शिसांक समजूंक ना ताणें चिंतलें आनीक सकलो हर एक दीस आमकां तो असलेंच जेवण वाडटा कोण ना म्हूण चिंतून आसलें पूण असल्या एका काळीज दाड्डें जाल्ल्या समजूंक नातल्या शिसांक चिस भियेतात जेजू थंयसर चलोवन वेता आसतना कांय मेल्लें आयलें कोण ना म्हूण आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सांगता भियेनाका धैर्य घेया हांव तो थोडे पोटे असलें बे आमच्या जिवितांत अडस जाता पिडा शिडा येता आसतना आमी चिंतल्लें योजन जायनातल्या वेळार कुटुंबान नासमाधान घडता आसतना चिंतल्लें जायनातल्या वेळार जिवितांत लॉस जाल्ल्या वेळार आमची भुरगीं आमी सांगिल्लें आयकनासतना दुसऱ्या सुवातेक वेता आसतना आमकां इल्लेशें कावजिणी भोगता जिवितांत आनी ह्या वेळार कांय देवा कडेन आमी मागता जावंक देवा हें कित्याक घडलें अशें कित्याक तुवें केलें आनी ह्या वेळार सोम्याची जाप येसू मोगाच्या भावा भयणीन धैर्य घेया भियेनाकात हांव आसा हांवूच तो देखूनच आयचें पयलें वाचप जुवांचो पयलो पत्र कितें आसा तो म्हणटा संपूर्ण मोग बें धांवडायता आनी मोग आसले कडेन भिरांत ना आनी जेन्ना सोम्याचो आमी संपूर्ण मोग करता ताचे सांगता आमी संबंद दवरता आमकां कसलीच भिरांत ना आनी जंयसर मोग आसा थंयसर बें कितें आसा तें धांवता देखून मोगाळ भाव भयण आमचो संपूर्ण मोग आमी देवाचेर दवरया आनी खंडीत जावन आमची भिरांत तो पयस करतलो मनीस जाल्ल्याक भिरांत आसाच पूण ह्या भिरांताचो बरवर्शाची उतरां जावन हांव तुमचे सांगता आसा भियेनाकात ही जेजूची उतरां आमच्या कानांनी आमच्या मोतीन सदांच पोंसून आसूं दी आनी खंडीत जावन आमच्या भिरांतेक देवाचे मोगाची साक्ष पडटली मात्र न्ही तो मोग आमकां आसली सक्कड भिरांत आमच्या जिविताची तो पयस करतलो ह्या भावार्थांत ह्या मिसा वेळी आमी मागया आमेन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू करते बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करू लाभधनी सगीता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करू लाभधनी सगीता घे बाबा काणी को घे बाबा काणी को
म्हणजे बाबा बेणी नमसा तुमचे बलिदान सर्पद्रा देव बापाक म्हणतात असलें जावं दे मन मागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाकडे महिनेक आमच्या भविष्याच्या आधाराक सर्विस बांधून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा मनीस जाल्या तुझे एकलाच पुतान अवकारी मरियेतान जल्म घेताना तिचे अवकार पण बिबाडूंक ना पण विचित्र रान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैंब वरवीं आमकां आमच्या पातकांत निवारण तो पवित्र करूं अशी आमची वेडवणी तुका मानतात असलें जावं ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे हासूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो जाल्लेले हांव नित्य ओंकारी मरियेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती आमी परगडताव. आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवेही जाली आणि ससनी प्रकाशने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचें सर्गी तुकाचें सर्गी तुकाचें सर्वेस्पराचे नावे येता जय 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 जय. सर्गी सर्गी तुकाचें सर्गी तुकाचें. बापा क्रिस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्तची कूट आनी रगाट. आपले कुशीन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो ताका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जे बांदतस न्ही काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या आशेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी करार शरागात पातकांचे बक्षण मेळल शाक तुमचे बसोत सुमेस्त मनशां बसोत तें रावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा तो सगळं परगटूया तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवन पोळावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदार आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पणाच्या जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
जिवित सुवर्ण आणि सुवर्णाची काल समर्पित आहो तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवसता जेजूची कुडण रगत तेला आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान तुवें आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरया देवाच्या मये सांगाती भाग्यवन सुजेती सुपती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सगळे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. यासु जेजू वरवीं यासु जेजू संगता यासु जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोत वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयान शिकयल्लें मागणें सांगता आमी उणोवया. आमचो बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सुखाय तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दे कोण्याच्या वितांचो वस्तू काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रक्तेल्यांक आमकां ज्यो उदारका कोळतीन सरबात केल्ली सुटे आनी सर्व आकातांतली वाचय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे नेम पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें बरें म्हणा ती कशें ती ध्यान एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सवय आसो. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुमयाची शांती पाटयात. संसाराचे पाप काढते आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमयान ते विजय वतलेंचें बाग म्हाका फोवना कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगान बरो सोम्या कर्जात येता तुकाच म्हाका दिवो जिणी नंदन करता स्वागत मोगान सोम्या स्वागत
जाता. प्रार्थुया. कनवळ्या बाबा भगवंत आमकां मरेक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आमी उलो मारता ते आमकां आमेची देख घेवन तेजे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सुरबंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Pompeiro सारी माये तुझी वसन मागेल्या तुझी वसन मागेल्या तुझी वसन मागेल्या आमापासून पातकाच्या कथविणे सलमाले औंकवारी आणि पवित्र सारेचे राणी बाबर तस्कर सावन कोटेपण साहित्य वंसावच्या या दिसांनी आदी मगान बाबरती आसल्या पोंपेच्या पुर्वेल्या गांवांत तू राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बोंब्यांक आनी देवचारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार जावन तूं आज देव कृपेचे आवय बरी सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसाराच्या रायकुशींनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदे व्हडे काकुळतेन रासवड चलोवच्या त्या पाटार जावन मुशेरी हे अमुकवारी मोरये तुजे काकुळतेचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराची येदे व्हडे गरजेंत आसच्या मुची काकुळत कर. कितलेशा जाणांक मुद्दू काकुळतेची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या मुशा काळसान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र सारेची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणी काकुळतेचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये तेचे काकुळतेचे दोळे आमच्या वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुतीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलाबी औंकवार मोरये. भगवंती देवाची माया आम पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फोव कर. पोंपे माय मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजां दावन अर्गां दिवया. एक व्यक्ती बरी भलायकी फोव केल्ल्या अर्गां दिता. एक व्यक्ती भुरग्यांचे देणे फोव केल्ल्या अर्गां दिता. तेगा जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. ह्या अर्गां मागणे सांगता आमची खासगी अर्गां मागणी सोम्याक आमी भेटोवया. अर्गां दिवचे मागणे पोंपेच्या फालक्यांत रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना कुशी पावचे. हे जेसूचे पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुसयलां. म्हज्या आकंतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांतल्यान काकुळतीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बाबरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावुल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सशी धांवन येते. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बुडव्यांनी
संसारांत आनी सरकारा सांत आशीर्वाद दिले पॉम्पे माये तुका अर्गां जावं आमेन. सर आमची मागणी आनी त्यो सवां पॉम्पे मायेच्या मसतीन देवा मुखार आमी दवरया. दयकन आमी बसया. 9 जाणां पिडा गूण जावं दीत म्हणून मागतात. 6 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां बरी सैलीक फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावं दी म्हूण. 3 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां बरो फुडार फावो जावं दी म्हूण. एक व्यक्ती बाळतेर बऱ्या तरान जावं दी म्हूण. 6 जाणां कुटुंबांत समाधान बोगसाणें एकवट राज करून दी म्हूण. 4 चौगां जागो बऱ्या मोलाक विकून बरें घर जाग्याची समस्या परिहार जावं दीत म्हूण. एक व्यक्ती व्यापार वृद्धी जावं दी म्हूण. 2 जाणां चिंतलेलीं कामां जावं दीत म्हूण. एक व्यक्ती विंगड जाल्लें कुटाम एक जावं दी म्हूण. 4 जाणां कोर्टीच्या केसींत जीक मेळून दी म्हणून मागतात. ह्या सर ते समज सांगता आयचो हो बुधवार नोवेनाचो दीस प्रत्येक तरान युवा जाणां खातीर मागचो दीस जावन आसा. सबार युवा जाणां सबार तराच्या अमोल पियेवण्या आनी हेर एडिक्शनाक बली जावन आसात. सबार रितीन वावर निरुद्योगी जावन सबार युवा जण कश्टन आसात. कुटाम बांदूंक सबार युवा जाणां प्रयत्न करून आसात. बरी सैरीक ती सोदून आसात. सबार युवा जाणां कामांत यशस्वी मागोवन आसात. ह्या सर युवा जाणांचो आमी उडास काडया. प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगजींत आमच्या वाड्यांत आनी घरांत आसच्या सर युवा जाणांचो आमी उडास काडून तांचे खातीर आनी हेर युवा जाणां खातीर आमी मागया. उगडास कर ए भोव दयाळी हांव कुंवार मरी तुज्या आश्रयाक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेन निर्दयर घेवन तुजे सरची धांवून येता. हे हांव कुंवारी म्हजे माये तुजे सरची येता. पातकी आनी कंदीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे आनी म्हजे माये म्हजे मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे हांव मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणल्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा जोडूंक खुशी वर्तल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें सांत दुमकाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पॉम्पे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यान. तर तूं आमचीं दुकां पुसोवंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारेचे माये गळाई करिनाका. बगार तुजे बळाद्वीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती हांव कुंवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारेचे राणी आमा पासत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्या पुतान आपले जिणे मोरना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं ससनाच्या बाचे विजयनाम आमकां जण दवरला. मागीर हांव कुंवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारेचे मेस्तर आमी नियाळतना तो वाटा पिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तातूंत बसयल्लें जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे एक सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे वरवीं तूं मनीस जालोय. बाबार्थां तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस पिडेस्तांचेर तुजो हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली. बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तराच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या आवयची पंपय रोजार मेळची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस पिडेस्तांचेर तुजो दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरिफा तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवन दी. आनी सर पिडे शिडेंतले आनी वायटांतले निवारून कुडीची मतीच्या नेत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजें तें गूण बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तो आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान तो आसूं तुमकां वाद दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तो आसूं तुमची जतन करूं, तुमच्या वयर तो आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बाबा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे ते रावो. आमेन. आराधन तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी नोवेनांत आमचे पासून मागून हे भक्ती कार्य चलून व्हेल्ले जावन आसात. मनात एक बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का फिरगजीचे विकार तशेंच आमी सांगाता आसले हांव साबार वर्सां बरी वळख म्हाका आसा आनी अशें हांवें तांचे कडेन हें भक्ती कार्य चलून व्हरूंक हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधन करूंक आमी विचारल्या वेळार मोगान आनी संतोशान येता म्हूण सांगून आज हांगासर ते आयल्यात आनी आमच्या सर्वां खातीर तांणी मागलां. देखून तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन बाब हेनरी तर्फेन आनी तुमच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक देवाची आशिर्वादां मागता. तशेंच आयच्या दिसा हे भक्ती कार्य प्रसार करूंक आमकां आदार दिले जावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताचे सिब्बंदी वर्ग असो. तशेंच अपुर्बायेन कॉयर गायिल्ले आसात जॉन मास्टर आनी सर कॉयरिस्तांचो आमी उपकार बावडटा. नमो मोरी मोगाळ आमची शिकाये मान तुका भोगलाप तुका हसून गायता तुका नमो नमो मोरी शिकाये मान तुका भोगलाप तुका हसून गायता तुका तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची दिश्ट कालका कुर्तीची तुझे लागीं धांवून येता साराय सांगता ही आधार कोण मागता तुझे विश्वास दवरता नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका Pompeirusar maye ama basu pinarikara mogal puta sowe angkar moria shirwadim amka Bhagyan kursache kurve waram kamche deva amcha dushmanantle bapache putache ani pavitra atmeche navi amen.